मुख्यमंत्री पर्रीकार ताळगावचो फ्लॅट सोडून अधिवेशनाक आयिल्लेकडेन नेमको राहुल गांधी मंगळारा दनपारा विधानसभा संकुलात पावलो. उपसभापती मायकल लोबोन ताका सगळो शिष्टाचार पाळून सीएमाच्या चेंबरा मेरेन व्हेलो. राहुल सीएमाकडेन हाय हॅलो करून ताची वासपूस करून भायर सरलो म्हूण कळटा. Would you ask Rafale question? उपरांत तो विरोधकांच्या काँग्रेस लॉबीत वचून थंय काँग्रेस सीएलपी हाय हॅलो करून आयलो. आयज जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे येयल्ले तेंची गोंयांक गेली 2 दिसांची प्रायवेट विजीट आसली. तरी देखून ते गोंयांत आयलात आनी मिनिस्टर बरो ना म्हणटकीच आतां तांकां ताबडतोब आमकां कळ्ळें की ते खबर घेवपा येता तेंची की तेंची वासपूस म्हणजे तब्येतीची खबर घेवपा येतात आनी त्या प्रमाणे ते येवन तांकां एक 5-10 मिनटां तेणे बसले सगळी विचारपूस केली. आणि त्याच्या उपरांत हांवें तेंच्यानी रिक्वेस्ट केलें की तुमी येयल्ले आसात तेन्ना आमच्या आमदारांक सगळे जे आसात तांकां मेळचें आनी ते ताबडतोब ते मानून घेतले आनी आमची लॉबी घेवन आमच्या सगळ्या आमदारांक तो ते मेळोवन गेले. गोयची खासगी बोवडी आडपून तो कोची गेलो आनी केरळात कोची सभेत राहुलान बॉम्ब घालोच. राफाल डिलाकडेन आपले कांयच देणे घेणे ना म्हूण खंय पर्रीकारान ताका मंगळाराचे धांवते भेटीत सांगला. मोदी सरकारान रिलायन्साक लागून केल्ले हे डिलात एचएलात हजारांनी भुरग्यांक नोकरी मेळपाची संद गेली म्हूण राहुल थंय उलयलो अश्यो राष्ट्रीय दिसाळ्यांच्यो कोची सावन खबरो येतात. पर्रीकाराची खबर घेवपाचेर विजय म्हणटा राहुलाचे हे वागणुकेन खंय गोंय काँग्रेसीन शिकूंक जाय. राहुल गांधीन खंय हाचे पयलीं फोनार पर्रीकारची वासपूस केल्या. I think this is a lesson for the state organization of the Congress party that even if you are ideologically on the other side, your health and well-being of your opponents is a matter of concern. So this is a good step, and this is a political courtesy and personal courtesy, taking a step forward in Indian politics, and should be applauded. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आनी म्हाका अशें कळटा की 4-5दां राहुल गांधीन मुख्यमंत्र्याच्या चल्याच्या फोनाचेर फोन करून बी ताजी ही हॅज ऑलवेज एन्क्वायर्ड अबाउट हीज हेल्थ. उपसभापती मायकलान राहुल गांधीक मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या चेंबरा मेरेन एस्कॉर्ट केल्लो. I escorted him to the chief minister's chamber. So he came on a courtesy visit to our honorable chief minister who was unwell. Still he comes in the house. It's a great thing. And Rahul Gandhi is a leader of Indian National Congress. Plus he is one of the leaders who roams all over the world also. So he is a world leader. Discussion kind of Inquiry. He came to inquire about his health and give his best wishes. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.